येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. शिक्षण विभागातले सुस्तीचेर कॅगाच्या अहवालात उजवाड. शिक्षण विकासाच्यो कार्यावळी चालीक लावपाक सरकाराक अपेस. शिक्षकांकडेन ना गरजेची पात्रताय. शाळेत चलतात निकषाविणे. आम आदमी पार्टीचो पोगो बिलाक तेंको ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची तयारी. पूण बिल घटनात्मक परीक्षा पास जातले हेची खात्री करून घेयात. आपाचो आर्जीक उपदेश. हायकोर्टान गंभीरतायेन घेतला नुस्तेमारीतलो एलईडीचो वापर. दर्यांत वचपी बोटींच्या खरसाणीन करात इन्स्पेक्शन. एलईडी वापरतल्यांचेर जावनी खर कारवाय. कोस्टल पुलिसांक निर्देश. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सुरवेची बातमी अर्थातच पंचायत वेंचणुकांच्या नामांकनांची. 186 पंचायतींनी वेंचणुको जातल्यो. अर्ज फाटीं घेतल्या उपरांत रिंगणात 5500 उमेदवार उरल्यात. 12 ऑगस्टाक निकाला आदींच 30 परस चड उमेदवार विरोधा विणे वेंचून येयलेत. सोमारा स्क्रुटिनीच्या वेळार पट्ट 5723 उमेदवारी अर्ज मानून घेतले. सालसेतीत 67 उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतले. वॉर्ड नंबर 4 365 गोवाचेर हांव उलयतां. कारण वॉर्ड नंबर 4 रिटर्न घेतला. कारण कितें हांव कोणाक सपोर्ट करता. कित्याक वोट फुटपा जायना. काम बरें जावपा जाय वाड्या वयल्यान. ताका लागून एवरी टायम आमकां चडशे प्रॉब्लम जाताले अशेंच की सगळे बसताले वोट फुट्टाले आनी भलतोच येतालो आनी तो येवन सतयतालो लोकांक. ताका लागून आमी हे फाटी चिंतून सगळे सपरेट जावन एकटे कोण सपोर्ट करपाक ते चिंतला आमी. न्यू भुरगे बुजलेलो तांकां सपोर्ट करपा लागून कितें लागून. ओके. खंयची पंचायती घेतलो तुमी? पूण कित्या खातीर आज तुवें फाटीं घेतलें हें फॉर्म? तें काय भुरग्यांक चोवपा जाय कशें पंचायत चलता कितें काम करपा जाय म्हाका. त्याच खातीर तुवें फाटीं घेतला. दिसता हे नवे भुरगे काम करता म्हणून. म्हाका दिसता करपा जायलो आतां हेजे मुखार. हय. नॉमिनेशन वॉर्ड नंबर 7 रामापूर सिल्ली विलेज पंचायतीन इन फेवर ऑफ आमचें बरें ज्ञानीक भुरगें तेच वॉर्डांतलें एल्सा अफोन्सो ह्या फेवरान आमी विड्रॉ करतात. आतां हो कारण हो विड्रॉवलूय सांगपाक गरज आसा. एश दिसपा जायना की एश चिंतूं जायना की आमी फॉर्म भरले आनी फकत फॉर्मेलिटी म्हणून भरले आनी काडले म्हणून. आमचो फॉर्म भरपाचो एक मेन मुद्दो आशिल्लो. उरिल्ल्या 251 उमेदवारांक पेडणेच्या मामलेदारान चिन्नां दिली. नवे फॉर्म भरला तो. कित्या खातीर नवे भरला? की तुमकां लेडीज वार्ड मेळ्ळो काय अशें जनरल? लेडीज मेळ्ळो आनी कितें करपाचें आमकां करून दाखोवपाचें काय तरी ताका लागून. तुज्या विरुद्ध कितलेशे जाण रावले? 5 जाण आहा. 1 जाण. खंयची म्हणटा एरिया खंयची? सिटी 25 आसलेलो. सो तुवें वॉर्ड नंबर 1 तुवें पंचायत हितून आतां परत त्याच वॉर्डाचेर हांवें परत फॉर्म दिलो. कशें दिसता तुका? वातावरण कशें आसा? वातावरण ऑलवेज पॉझिटीव पयलीं आसा तशेंच आसलां अजुनूय आसा. कितें चेंजीस जावंक ना आनी त्याच पॉझिटीव वातावरणान परत एकदा फॉर्म भरला. ऑलमोस्ट 22 कॅन्डिडेट रावले एकाच वार्डात सगळे सगळे टोटल 7 वार्डात. पॅनल इंडिविज्युअल आहा सगळे थोडे MLA सपोर्ट आहा. MLA सपोर्टेड आहा. बीजेपी सपोर्टेड आहा. बीजेपी सपोर्टेड आहा. चडशे बीजेपी सपोर्टेड आहा. आमचो वॉर्ड OBC येयला आनी आमी आल्लेकर सराक वावरला आनी आमकां आल्लेकर सरान सपोर्ट केला. तेच्या खातीर आमी हे करून मातशें फुडें करतले. जेन्ना आमी म्हणटा की ग्रामपंचायत म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर सो खरी जर आमची डेमोक्रेसी जी आसा जी जिवंत उरतली जाल्यार ही जी स्वयंसंस्था जी आसात ग्रामपंचायती हे मजबूत आसपाक जाय. आनी तातूंत भितर आमी जेन्ना साद्यांतल्या साद्या मनशा कडेन कॉमन मनशा कडेन वयता तेन्ना तेंचो जो रिस्पॉन्स आसता तो खरोच बरो आसता. पूण जाता कितें सगळे कॅन्डिडेट जे आसात ते आमच्याच मदले आसतात, गांवचेच असतात आनी अशा टायमार एक खेळी मेळीन हें इलेक्शन जावप खूब गरजेचें आसा. आतां खंय तरी आमी आमच्या वाड्याचो जर विकास जर करपाक जाय, डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी धडपडीन काम करपाक जाय. आनी तितलें म्हाका तर दिसता फाटल्या 5 वर्सांक जे कांयच काम जावंक ना. ताका लागून आमी खंय तरी ही फुडली 5 वर्सां जी आमची गेल्या पळय वाड्या तेन्नाच आतां वाड्याचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर मडगांव आनी पेडणेच्यान रमेश नायक रावत आनी संदीप कामुलकार. एलईडी लायटी वापरून जावपी नुस्तेमारीचो विशय हायकोर्टान गंभीरतायेन घेतला. नुस्तेमारीचो सीझन 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जाता.
नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचपी बोटींचे खोल्यान इन्स्पेक्शन करपाचे निर्देश हायकोर्टान नुस्तेमारी खातें आनी कोस्टल पुलिसांक दिल्यात. LED वापरतना कोण सापडलो जाल्यार तिचेर खर कारवाय करात, हायकोर्टान सांगलां. कोस्ट गार्ड ऑफिसर, गोवा कोस्टल पुलीस ऑफिसर, पिटिशनर्स सगळ्यांनी मिळून बसका घेवन LED आनी बुल ट्रॉलिंग फिशिंगाच्या परिणामाचेर चर्चा करची. ताजो अहवाल 12 सप्टेंबराक कोर्टात सादर करचो अशें मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान सांगलां. गोवा फाउंडेशनाच्या वतीन नॉर्मा आल्वारीस केस हाताळटा. सरकाराचे वतीन असिस्टंट ॲडव्होकेट जनरल प्रवीण फळदेसाय. आयकात दोनूय पक्षांचे युक्तिवाद. Now LED lights are banned by a state government as well as by the central government. There are orders which are banning the use of LED lights because these attract large quantities of fish and this leads to depletion of fish sources. We asked for inspection to be done of all the boats which are going out for fishing before the fishing starts, which is on 1st August, because the boats which have generators are using the generators for purpose of LED lights. Otherwise, the boats don't need to have generators since the motors are equipped with alternators to run normal lights and normal fishing gear and so on. The state government filed an affidavit wherein they have stated that they are carrying out inspections. The central government also said that they are doing inspections on the high seas, but the fact remains that the petitioner says that there are at least 450% of the 800 odd boats which go fishing which are using LED lights. So the court has taken this very seriously because of depletion of our fish reserves, and the court has directed that before the boats go out there will be a proper inspection carried out both by the Department of Fisheries and by the Coastal Police, both of them, to see that there is no equipment which can lead to the use of LED lights while fishing, also bull trawling or pair trawling. All this should not happen. And the court has said that serious action should be taken against any vessels which are found with equipment going out to the sea which can use LED lights. We had filed affidavit saying that we are monitoring the issue wherever we find there are bull trawling or pair trawling or LED fishing and all. We advise them. Today a new petition is filed and that petition came to be tagged with the previous petition. Previous affidavits which were filed were read over and explained to the court, stating that whatever actions that time we had taken. Today the court said, in fact there is suggestion today, more than the arguments, it was a matter of discussion. Today the court has also discussed the matter with us, and the suggestion came that there should be some meeting held between the stakeholders, like for example the Coast Guard officers, the Goa Coastal Police officers, the marine officers, and maybe petitioners also will be involved. There will be a meeting held and how this problem can be solved. नुस्तेमारी करपी ट्रॉलरांचेर वेगळे जनरेटर कित्याक बाळगितात होवूय एक चर्चेचो विशय. देखून हे बसकेत फिशिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या वांगड्यांकय आपयतले अशेंय सरकारी वकिलान सांगले. The major issue is that why generator is required on the fishing trawler, because engines are there, so lights etc will be running on the engines itself. So why trawler needs a generator? So that is the issue that we need to consider. गोवा 365 खातीर पर्वरेशान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. कॅगाच्या अहवालात शिक्षण विभागातली सुस्ती आणि गंभीर चुको मुखार येयल्यात. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षकांच्या शिक्षणाविशीच्यो केंद्र पुरस्कृत येवजणो ह्यो 3 मुखेल शालेय शिक्षणीक विकासाच्यो कार्यावळी चालीक लावपाक राज्य सरकाराक अपेस येयला. शाळा निकशा बगर चलतात. महत्वाचें म्हटल्यार शिक्षकांकडेन गरजेची पात्रताय लेगीत ना. गोंयांत शालेय शिक्षणाचे आउटकम ऑडिट 2015-16, 2019-20
या कार्यकाळात मे 2020 ते डिसेंबर 2020 मजगतीच्या वेळाचो आस्पाव केल्लो. तशें केल्ल्यान सगळ्या भुरग्यांक शालेय शिक्षण भौशीक मळार मेळोवन दिल्या काय ना, सगळ्या शिक्षणीक स्तरार शिक्षणाची गुणवत्ता निश्चित केल्ली काय ना आनी विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक कामगिरी वाडयली काय ना हे लेखा परीक्षण छाननींतल्यान मुखार आयले. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. कोलवा वाठारात सध्या सिवरेजीचे काम चल्लां. त्या उपरांत कामगार रस्त्यांचेर पॅच करून गेले, पूण वयल्या वयर केल्लें हें काम पावसांत धुवन गेलां. थळाव्यांनी ते खातीर कंत्राटदाराक जबाबदार धरला. बेगोबेग रस्ते सारके करून दियात, फुर्योज जाल्ल्यात थळाव्यांनी मागला. आज जे कोलवा जितली रोड आसात हे सगळी चडांत चड रोड आसात हे सगळे सिवरेजी खातीर जे खणले ते आज पर्यंत फक्त पॅच मारून दवरले आनी हे पॅच मारतरेक जेन्ना पावस झडलो तेन्ना हे पॅच सगळे ओपन जाले. लोक मागतात की सरकारान हेजेर बेगीच्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हो रोड रिपेर करून घेवचो म्हणून. कित्याक हांगा एक्सिडेंट जाता. एक फॉल्ट दिसून येता तो जेन्ना सिवरेज कॉर्पोरेशन जेन्ना टेंडर घेता तेन्ना त्या टेंडरांक उरता की आपूण हॉटमिक्स तेजेर घालून दितलो रोड रिपेर आनी हॉटमिक्स घालून दिता म्हणून. पूण हांगा खंय तरी जे PWD इंजिनियर आसात तेंचे हांगा लक्ष ना. ते कित्याक पळयनात, तांकां कितें मेळटा म्हूण ते पळोवचें पडटलें. कित्याक हेजेर मिनिस्ट्रान गंभीर्यान लक्ष दिवचें पडटलें. जेन्ना तुमी टेंडर दिता तेन्ना हॉटमिक्सा पयशे फारीक करून तुमी टेंडर दितात आनी तो रोड आज तशा तश करून दिवचें पडना. पूण हांगा तशें जायना. हांगा फक्त जाता ते येतात, तेजेर कितें थापपाक जाय ते थापता आनी वयता आनी रोकडो मागीर पावस येतरीक हो रोडाची अशी परिस्थिती जाता. आतां लोकांक सांगला कितली त्रास जाता ते. इवन सिनियर सिटीजनां सुद्दां ह्या रोडाचेर वचपाक त्रास जाता. हो कोलवा रोड हांगा कितलीशीं हॉटेलां आसात. भुरगीं हांगा रातीन दिसान सेफ्टी पडटात ते येतात, पूण हांगा कोण पळयना. आतां लोकांक सांगला बेगीच्या बेगीन हात जोडून सांगलें तेणी की मिनिस्ट्रान हेजेर लक्ष घालून मातशें हो रोड रिपेर करचो म्हणून. थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर कितें अपेक्षा उक्तायल्यात पळयात. आमी इतलें सांगूंक सोदता, ह्या रोडाचेर इतलो लोक वता, कोणा पळोवन वताय, कोणा हात पांय तोंडटाय. तितलें सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटा तांय. गव्हर्मेंटान कितें दोळ्यांनी दोळ उक्ते करून चोयचें आनी लोकांची मातशें सेवा करूंक. आमी निवळाय नाटाय तुमकां, आमची सेवा करपाक लोकांची. कित्याक कांयच ना, कांय दोळे उगोना, कोण ना चोवपा ते कोण येना. पिडार जाला आनी तुमी तें येवन चोयल्यार तांकां कळटा न्हू. कळ्ळें न्हू. हांव CMाक रिक्वेस्ट करतां MLAचेर प्रेशर घालून तेमी कितें करून आमकां दिचें. म्हळ्यार ते सर्वेच्या ते ओपन केलोलें सगळें ओपन करून आतां ते बेश्टे पॅच माताय वयताय. आतां हांव न्हू तो PWD ते पयशे फारीक कोताय कितें कोताय ते कांय खबर ना. ते फकत बरें हॉट मिस्टान तुमी करूंक जाय तो रोड. कित्याक आमकां त्रास जाता. कोण मोटरसायकल घेवन पयर कोण एकलो पोलो सायकल घेवन तुका सकल तशें करून जावपा आशिल्लें. पूण हांव मागता आमी गव्हर्मेंटा कडेन ते केन्ना मातशें ते नो धर्मान ते चोयन ते कोच म्हूण. कित्याक आमी हालीं भुरग्याक कोण मेळ्ळे म्हूण मोटरसायकल घेवन हॉटेलार भुरग्यां कामां वयताय तशीं. हॉटेलां आहा ते स्कूल आपला हॉटेलां आहा, मागीर आमगे शिकयना आहा तुमी ते सायडीन आहा, बेलीज आहा हॉटेल आहा, भुरग्यां कामां वयता केन्ना उगो जाता त्रास वयताय. फोंड पळय एक चुकोन बायक फोंडा पळय बायक पळय कोण भुरगीं वयताय ते सायडीन तेंचे माल म्हूण तूं गाडी मागीर हालीं गाडी माल जाल्यार मागीर मागीर बायक उपेग ना. मनीस मेलो गेलो मागीर म्हणटा मागीर आम पॅच मारपा ते मारले वयर चलो हांवें ते घाले थिंगा सर्वेच्या कितें ओपन केलोले बेश्टे ते हे केले पॅच मारले गेले आनी आतां ते आख्या रस्त्यार चोवपा तुमी येवन चोय. गव्हर्मेंटा मनशां मागीर दोळ धोचो तेंचे मातशें कोचें. हालीं मोत्री मागीर रोवना काय तशें करून कोना काय. मातशें प्लीज हांव मागो हात जोड तो रोड मातशें सारको करूं. सारको
सारको रोड तो काबार जाला व्हड पळय आनी पावसां उदक पळय ते कोण कित्याक भुरगे कामां हॉटलां कामां वयताय मागीर ते माय पाय खूब भुरगो आसता सो मोत्री मागीर माय पाय रोडाय पडले मागीर कोणा रोडपाचें गोवोरमेंटा रोडपाचें त्या सर्वे जे ओपन करता तेंका रोडपाचें सांगाय म्हाका तुमी पयशे दिताय पयशे कितें आशिल्ले पडय पयशे न्हू मनशा जीव गेलो तिका मागोता आजून तो रोड मातशें सारको करपाक गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावता. आम आदमी पार्टीन बुधवारा पोगो बिलाक तेंको उक्तायलो. अशें असलें तरी हें बिल घटनात्मक परीक्षा पास जातली हेची खात्री करून घेयात आपान आर्जीक सांगला. ह्या विशयाचेर आरती परती चर्चा करपाची तयारी आपान दवरल्या. आप गोवा युनिटीचो अध्यक्ष अमित पालेकरान आयज आरजीपीच्या पोगो बिलाक तेंको दिलो. हे बिल घडये राज्य घटनेचे नदरेक बेकायदेशीर आसले तरी ताचे फाटले मोग मोलादीक आसा अशें दिसता. पालेकार सांगता. जेन्ना पोगो सारखे बिल जेन्ना तुम्ही हाडटा आणि जर तुम गोंयकारांचो गोंयकारपण किंवा गोंयकार हो जर तुमचो हेतू आसत जाल्यार आमी गोंयकार आमकांय तितलोच गोंयाविशीं मोग आसा. आमी सांगिल्ले की आमकां 80% गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय. Why this bill was not run over by through our MLAs to seek support, to seek our advice? See, कशें आसता कांय गोष्टी हाडप आनी मागीर ब्लेम करप असेंब्ली की असेंब्लीन रिजेक्ट केले. हे हांवें 3 म्हयन्या पयलीं सांगिल्ले की इफ यू आर ओनली ट्रायंग टू शो that you are trying to bring the law to appease the people whom you made a false promise to, then you will bring it and you will get it rejected on the floor of the assembly and say it is rejected by the assembly. आम्ही आमचे काम केले पण असेंब्लीन रिजेक्ट केले. पण कायद्याचो जो विषय आसा to stand the validity of the constitutional validity of that bill, did you abide by it? Mr. Carlos, who is the lawyer, who is a Congress party MLA, has come clear on that also because he is advising them. He said these were not shared with me. I do not know what was discussed among them. But one thing is very clear. You have to be very clear. तुझे जे विषय आसा, विचार आसा, constitutional test जो आसा, तो तुवें स्टँड करपाक जाय. तो बिल वाचत जाल्यार दिसना इट कॅन स्टँड कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी. बिसायड्स दॅट आमी विरोधक न्ही तुमचे. आमी गोंयकार, आमकांय गोंयकारांचे तितलेच पडला जितले तुमकां पडला. पूण फटींगपणाचें आश्वासन दिवन जर ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार यू आर बाउंड टू फेल. We are ready to support Pogo bill if it is properly drafted or if it was drafted in different manner or bring in another bill which will be in the interest of Goans. We will all do it together. I as a party president, as advocate Amit Palekar and as a representative of these two proud MLAs that I am, we are ready to support. Let's go together on this. मुखेल विरोधी पक्षाची भूमिका निभोवपाक अपेशी थारिल्ल्यान आपान काँग्रेसीचेरय हल्लाबोल केलो. तांचे आमदार भाजपात येवपाचे आशिल्ल्यान काँग्रेस आपले घर सांबाळपात व्यस्त आसा. विरोधाची पुराय जबाबदारी 2-3 किरकोळ पक्षांचेर सोडल्या अशेंय ताणें सांगले. विरोधी पक्ष एकठांय कित्याक येनात ह्या प्रस्नाक अमित पालेकरान जाप दिली. काँग्रेसीचेर विश्वास दवरपाक कुस्तार जाला कित्याक तर तांणी आपल्याच आमदारांच्या विरोधात अपात्रतायेचो याचिका दाखल केल्यात जाल्यार हेर पक्षाचेरय क्रॉस वोटिंगाचो आरोप केला. गोष्ट अशी आसा की ज्या दिसा प्रश्न आशिल्लो प्रेसिडेन्शियल इलेक्शनाचो आमी सगळे आमदार एकामेकांकडे उलयले. आमचे आमदार एज अ पार्टी प्रेसिडेंट वी ऑल्सो स्पोक टू काँग्रेस अँड वी डिसायडेड टू वोट पर्टिक्युलरली. जेन्ना क्रॉस वोटिंग जाता आनी क्रॉस वोटिंगेक कोण जबाबदार आसा हे अख्ख्या गोंयांक खबर आसतना काँग्रेसचो पार्टी प्रेसिडेंट मेक्स अ रॅश इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अँड ब्लेम्स अदर पार्टी MLAs. इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. डिलायला लोबो इज वाईफ ऑफ मायकल लोबो. मायकल लोबोचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आम्ही घालून तांच्या पार्टीन घाल्लें आसा. तांच्या आनी एका MLAचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन तांणी स्वता घाल्लें आसा. अशें आसतना दे शूड हॅव सम कन्वर्सेशन विथ अस, सम कम्युनिकेशन विथ अस अँड सीक सपोर्ट. आपल्याक जाय तशें मस्ती करप. डू नॉट प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन एज दे आर रिक्वायर्ड टू डू अँड यू एक्सपेक्ट सपोर्ट. आज आमकां तांचेर कित्याक आमी विश्वास करचो? खंयच्या गोष्टी खातीर आज आम आदमी पार्टीन काँग्रेस पार्टीचेर विश्वास करचो जांचे आमदारांचे तांणी स्वता डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घाल्लें आसा? वाय आर दे नॉट कन्सिडर्ड एज बी टीम ऑफ BJP? अँड दॅट इज वॉट इज हॅपन्ड. क्रॉस वोटिंग खंयच्यान जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा. वाय शूड हॅव आम आदमी पार्टी MLA सपोर्टेड द MLA of Congress party whom they do not trust themselves? I think my answer is in this question which I have raised. काँग्रेस पार्टीकडे गोयचे विषय भितर व्हरपाची जबाबदारी आशिल्ली जी तांणी वगडायल्या. They were firefighting to save their MLAs from joining BJP. It is a fact. They have filed disqualification. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को चिखली सर्कला कडेन खाणांचे हातगडे थंयच्यान काडात. पंचायतीन नोटीस धाडल्या. गाड्यांचे परवाने रद्द केलेत. नौदळाचे गेटी मुखारच हे गाडे आशिल्ल्यान येरादारेक आडमेळी येतात. तेवटेन गाडेकारांचेर काळ येयला. ते म्हणटात ह्या गाड्यांचेरच आमचो संसार चलता. सरकारान अभय दिवचें. आयकात. चिकाली पंचायतच्या एरियेन आनी चिकाली वाठारान आसलेले हे गाडे जे एअरपोर्टचे टॅक्सीवाले जावं हांगा लोकल्स आनी तशे ट्युरिस्ट हांकां कॅटर करतात. पण फाटल्या 7 दिसां पयलीं ह्या गाड्यांक नोटीस दिल्ली आसा आनी तांकां हांगासून काडपाचें ठरयल्लें आसा. त्या भायर तेंचे लायसन्स जे आहा ते सस्पेंड केल्ले आसा आनी तांकां सांगलां की हांगासर ते काडचे. पूण प्रश्न आसा की हे जर काडले तेंच्या पोटाचे ते गरीब मनशांचे पोटाचे जातले कितें. बाबा तुमच्या आतां फाल्यां काडलेले कितें तेच म्हणटा न्हू. आतां म्हाका आमकां जाली 30 वर्सां जाली गाड्याक ह्या. आतां तुमी अकस्मात नोटीस धाडले काडा म्हणून. काडून आमी वयतले खंय आतां. आमचे आतां 2 भुरगीं आसा. चेडू शिकता चेडो शिकता. हांव बेकार म्हाजो हात पळय सारको ना. ते हातीनसून हांव तसोच आतां तो आतां 50 वर्सां जालीं म्हाका. आतां गाडो कितें आतां काडपा म्हणल्यार काम कितें करपाचें. पोट चलोवपा जाय न्हू. आमी आमकां काड म्हणल्यार खंय वचपाचें आमी कितें करपाचें. आमचे 3 जण भुरगे आसा. आमी दोगां बायले एक गाडा चलयता. आतां गाडा बंद जाल्यार आमी कितें करपाचें पोटाक. स्कुलान वयता कॉलेजीन वयता भुरगे आनी कोण ना. आमी 3 भुरगे आसा. आमी गो बायल आसा. कितें करूं काय कळना म्हाका. एकदम नोटीस दिला. शॉक बसला का अजून तर गाडा पण करूं ना. आता गाड्या काडटा पळय 7 दीस तुमकां टायम दिला तेजेर सगळें बरयला लावन पळयलो. आमी सांगिना दितना तांकां विचारलें कित्याक लागून तेजेर हांव कांय सांगूंक ऑप्शन ना. तेजेर बरयला. कितें करपा जाय तें टेंशन न्हू आमकां. आनी खंय वयतले आमी आतां. कितें म्हटलें एक गव्हर्मेंट सर्वंट ना कांय ना. काम धंदा करपी काय कोण ना. आनी आतां आमचे कडेन कितें जातलें तें बीन आसा ना. आमकां आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा सरा कडेन कोणीय जाण हेल्प करूं आनी आमकां खंयसर इल्लो जागो दिवन आमकां हे चलयता तशें. गेट आहा ताका म्हणून प्रॉब्लम जाता. एक्चुअली नेवल गेटी येतरी प्रॉब्लम जाता म्हणून तुमी मातशें ते ट्रॅफिकाची मातशी प्रॉब्लम जाता. गाडी बिड्यो येता वयता म्हणून तुमी म्हणून शिफ्ट करपाचें हिंगाच्यान. तुमी म्हणजे मुवेबल करपाचें गाडो व्हरपाचें हाडपाचें तें करपाचें म्हणून सांगलां. आमकां नोटीस दिला हांच्यानी पंचायतीन. बट हांगा खरोच ट्राफीक प्रॉब्लम जाता. खरें म्हळ्यार चड ट्राफीक म्हळ्यार आमी म्हळ्यार तेंची ट्युरिस्ट गाडी येयले जाल्यार आमी तांकां म्हणटा बाबा तुमी सायडीन लाया. सायडीन लावन तुमी मागीर या. ते मागीर आमचे ते आयकतात पूण ना म्हणना. ते आयकता सायडीन लायतात. मागीर आतां मोस्टली चड जायना तरी आमी ते हँडल करता. फाल्यां काडले जाल्यार आमी बेकार वचचें पडटलें. तर आमी आसले चिकाली पंचायतच्या वाठारान ज्या जाग्यार हे फूडचे कार्ट्स आसले गाडी आसले ते लागताले थिंगा आनी तांकां सडनली काडपाक लायिल्ले आसा. पळयत रावा गोवा 365. गाडे काडिनात जाल्यार खर कारवाय करतले अशें वास्को चिखले पंचायतीचो सचिव अमित साखळकारान सांगले. आयकात. तेंचे जे एक्सप्लोजीव आहा ते त्या रुटासून वयता. सो त्या रुटासून गेल्ल्या कारणान थंय डेंजर आसा फ्रॉम द नॅशनल सिक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू. सो तेंच्यांनी आमकां एक लेटर केला की तुमी जे एन्क्रोचमेंट्स आसा ते तुमी क्लियर करचे. सो बेस्ड ऑन दॅट हांव हे तांकां नोटीस धाडला की विदीन 7 days तेंच्यांनी क्लियर करचें. आनी इन केस वॅकेट करना देन वी वील टेक अ नेसेसरी एक्शन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकांत मातसोसो पावस शिरशिरू येता. फुडल्या सप्तका खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. नुस्तेमारी करप्यांकय कसली खाशेली अशी शिटकावणी ना. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसांच्या लागसार उरतलें. राज्यांत आयज हवामानाची मिश्रताय पळोवपाक मेळ्ळी. जायत्या वाठारांनी निवळ मळब आनी सुर्याची किरणां पळोवपाक मेळ्ळी. जाल्यार हेर सुवातांनी दमट हवामान आनी चड पावस पळयलो. सत्तरी, दिवचल आनी सांग्या जायत्या सुवातींनी कमी चड पावस पडला. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण सांगे, केपी आनी काणकोणा आयज पावस झडूं शकता. ह्या सप्तकांत हलको पावस. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. मोठ्या ल्हाराची शिटकावणी ना. हवामानाची नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.